कला अकादमी नाटकांच्या वेळार उपकरणांत जाल्ल्या तांत्रीक बिगाडाचो कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी निशेध केला। मंत्र्यांचो मुखेली मुख्यमंत्री हालींच कला अकादमींत जाल्ले वेगवेगळ्या समस्येक मुख्यमंत्री तितलेच जबाबदार आशिल्ल्याचे कला राखण मांडाच्या वांगड्यांचे म्हणणे। तशेंच लोकांक घेवन सुपारी आंदोलन लेगीत करतले म्हूण तांच्यांनी सांगलां। कला अकादमीची पुनर्बांधणी जावं दुरुस्ती तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें करपाचें दिसलें। हें कित्याक लागून दिसलें, तेजे डिसिजन केन्ना जालें, तें डिसिजन गव्हर्मेंटाक कशें कन्वे जालें, ताजो प्रोसेस खंयच्या प्रोसेसांतल्यान वचून तें तांकां कळयलें। आनी त्या नंतर मागीर गव्हर्मेंटान जेन्ना विचार केलो की तें काम करपाक सुरवात करपाक जाय न्हू, जाल्यार तेजे खातीर टेंडर काडलें काय कितें, हे अशा प्रकारचे सगळ्यो 16 मागण्यो आमी डिटेल मागलेले आसा। म्हणजे ह्या प्रकारान जर खंय गैरव्यवहार जाला जाल्यार जेचे कडल्यान तो गैरव्यवहार जाला तेजे कडल्यान ताका एक तर ख्यास्त जावंक जाय आनी तेजे कडल्यानूच ती नुकसान भरपाई जावंक जाय। हो कला राखण मंडळाचो सातत्यान ही मागणी आसा। अशा परिस्थितीन ज्यो घटना आतां 2 घडल्यो तेजो आमी कला राखण मांड म्हणून तीव्र निशेध करता। आणि तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयलीं आमचो अपमान तो करतालोच, आमी सगळे जाण उगीच आकांड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो तेजे गोंयचे कलाकारांक। आनी आतां तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पंच सारक्या मनशाकूय सांगलें की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून। ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही, तेन्ना आतां जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आतां जागे जाल्ले आसा। इवन बरेच जाणांनी प्रश्न विचारला आनी हेच आमकां जाल्लें जाय आसलें। सो काल परत हांगासर एका पक्षा तर्फे धरणो धरलो आनी बरेच तांकां वयर सकयल काडले आनी सांस्कृतीक मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां मागलो। म्हाका दिसता आतां वेळ येयल्ली आसा की कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्याला आतां देंवपाची गरज आसा। त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून। म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आतां खंय तरी आवरा, हे देमायज जावपाक लागला। सो अशा परिस्थितीन आयज आमी तुमच्या मुखार येयल्या। आमी निशेध करता कारण शरद पंक्षेचो जो अपमान जालो त्या नंतर परत सगळें व्यवस्थीत आसा म्हणून सांगपाचो प्रयत्न जालो। आनी दुसरे दिसा एसीचो प्रॉब्लेम जालो भरत जाधवांच्या नाटकाक। सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय न्ही, ह्या सगळ्या गोष्टीचो कला राखण मांड म्हणून आमी निशेध करता।